बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्यांचे नावी आमेन. जो आसा, जो आसलो आणि सदांकाल आसतलो ते देवा बापाची कृपा आणि शांती तुमची सगळी आसूं. तुमची सवय आसूं. भाव भयणीनो, सगल्यांक तुमकां मागीर मोगाचो येवकार. आज हे मिसा समारंभान जायतीं जाणां आमी हांगा एकठांय जाल्या हे पवित्र मिसाची भेटीन भक्तीन वांटो घेवंक. मागुया आमचो भाव ग्रेडन गॉमेस आपलो 21वो वाडदीस संभ्रमता, 21st बर्थडे. ताजे खातीर मागुया देवान ताका बरी भलायकेन, जाणवायेन, कृपेन वाडोवंक. जायते गुणांनी देवान भरला ताका. ताणें आपलें जिवीत देवाक मानता ते भाशेन जावंक ताजे पासत मागतना आंतोन मोंतेर आनी पेद्री पॉलिट पेरेरूय आमचे भावा पासत मागुया जे मरून गेल्यात तांकां सुर्गीच्या बापान आपले सासणीक विसवान घेवंक. मागुया आमची सिस्टर साबिना आपलो वाडदीस संभ्रमता, तिका कुडी आत्म्यांची भलायकी. दुसरीं आपलो वाडदीस संभ्रमतात, तांचो उगडास करून तांचे खातीर मागुया. आज आपलो लग्नाचो वर्शीक दीस पाळटात आनी मागूंक लायला डॉमिनीक आनी मार्ता आब्रेव, तशेंच पॅट्रीक सायमन रॉड्रिगीस आनी फेब्रोनिया रॉड्रिगीस तांचोय लग्नाचो वर्शीक दीस. तांचेर आनी आपलो आज लग्नाचो दीस पाळटल्यांक देवाच्या आदीन घालुया. तांकां कुडी आत्म्यांची भलायकी मागून घेवया आनी पवित्र रितीन आमी बरी भाशेन वांटो घेवंक तयार जावं. आमच्या पातकांचो उगडास करून देवान एकामेका लागीं आमचे पातकांचे बोगसणे मागुया. हांव पातकी सोरपवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. सद घेवन सदांच सांकवार मारीक सगळ्या दिवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोरपदवेदार देव आमची काकलूत करूं, सगळीं आमची पातकां भोगसूं आनी आमकां सासणेच्या जिविताक पावूं. आमेन. मोहिमा देवाक उंच स्वर्गी आनी शांती ताचे संवसारी. सर्वेश्वरा देवा सुर्गीच्या रया सोरपदवेदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाजता. तुज्या थोर वैभवा पासत आमी तुका वाखणटा. सुम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता, सुम्या देवा देवाचे शिळे, तूं संवसाराचे पाप काडटाय. आमची काकलूत कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय. आमचे मागणी आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थया. आमची एकल्याची इंतेसां मनांत हाडुया. बो करून हे कोरोना व्हायरस कोविड-19 एपिडेंतली
आमकां सगळ्यांक राख आनी सांबाळ म्हूण मागुया. अस्तंतीच्या गांवांनी आसलेले आमचे भाव भयणां पासोचुय मागुया. जायतो आमचो लोक इंग्लंडाक आसा, वावर करूंक थंय गेल्लो आसा. थंयचे जायते लोकांक कालच्या 21 दिसाक 50 आनी 3,000 उदीक लोकांक ही पिडा सांपडल्या. तांचे पासोतूय मागुया. आमकां राख आनी सांबाळ ही पिडींतल्या मोन नदीक पिडींतली आमकां दयेन सांबाळ म्हूण मागुया. सर पदवीधरा देवा, आमच्या कोनवाळ्या बापा, पातकान आमकां गुलामपणान दामून दवरल्यांत, पूण आमकां सोडोवंक तुज्या एकल्याच पुतान मनशा सैमान नवो जल्म घेतला. येताच्या जल्मा उदेशी आमकां पूर्ण सुटका मेळूं म्हूण आमी मागता. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता सासनांच्या सासनांक. आमेन. भाग्योत जुआन बरयलेल्या पयल्या चिठी वेलें वाचप. म्हज्या सुपुल्ल्या भुरग्यानो, ताचे नांवी तुमची पातकां बगसल्यांत देखून तुमकां बरयता. आवय बापायनो, औरंबाक थान आसा ताका तुमी ओळखूंक पावल्यात. तरणाट्यानो, तुमी नोस्त्यांचेर जोयत वेला देखून तुमकां बरयता. नेणट्या भुरग्यानो, तुमी बापाक वळखला देखून तुमकां बरयता. आवय बापायनो, औरंबाक थान आसा ताका तुमी वळखला देखून तुमकां बरयता. तरणाट्यानो, तुमी बोलिश्ट जाल्यात. देवाचें उतर तुमचे भितर रिगलां आनी तुमी नोस्त्यांचेर जोयत वेलां देखून तुमकां बरयता. संवसाराचो आनी संवसाराच्या वस्तूचो मोग करूं नाकात. संवसाराचो मोग कोता त्या मनशा सवें बापाचो मोग ना. कित्याक संवसारांत मेळटा तें इतलेंच, कुडीची वंडवण, दोळ्यांची आशा आनी गिरेस्तकायेची बोडाय. हें सगलें बापासून न्हय पूण संवसारांतलें उपजता. तो संवसार आनी ताच्यो ओंडावण्यो 2 दिसां भितर नाच जाता. पूण जो मनीस देवाची खुशी पाळटा तो सासनाक तोखता. देवाचें उतर हें. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. सोरेस्परा मुखार सोर्ग उलासूं प्रितूम संतोसूं म्हणुया. सोरेस्परा मुखार सोर्ग उलासूं प्रितूम संतोसूं. पोरजानो आयकात. देवाक नमस्कार करात. सोरेस्पराची महिमा आनी बोळ ओळखून घेयात. ताच्या नांवाक फावो तो मान दियात परमेश्वराक. बेटोण्यो अर्दनां घेवन मंदिरान भितर सरात. जबाब. सोरेस्परा मुखार सोर्ग उलासूं प्रितूम संतोसूं. पवित ताचें मंदीर, सुम्याक थंय नमान करात. प्रितुमीच्या देसानो ताचे मुखार कडकडात. परमेश्वर एकलोच राजा. राष्ट्रानो गाजोवन सांगात. ताणें थीर केला संवसार, नितीची ताची राजवट. जबाब. सोरेस्पराच्या मुखार सोर्ग उलासूं प्रितूम संतोसूं. उद्गार. Soy
मिसामध्ये पवित्र दीस आज आमचेर उदयान आयलो. यात सगळ्या राष्ट्रांनो सोम्याक नमस्कार करात, कित्याक आयज एक व्हड उजवाड संवसाराचेर परजोडला. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शिव वर्तमान. आसिरियाच्या कुलाची फानुएलाची धूव आना नांवाची एक बाकणारीन आसली. ती चड म्हातारी जाल्ली. लग्न जाल्या उपरांत ती 7 वर्सां आपल्या घोवा बराबर जियेलोली आनी विधवा जावन 84 वर्सां पिरायेक पावलोली. दीस रात उपास आनी मागणें करून ती देव भक्तीन जियेताली आनी देव मंदीर सोडिनासली. तिणें त्याच वेळार थंय पावून सरून देवाक वाखाणलो. जेरुजाल्याचे सोडवणेची वाट पळोवन आसलोली सगल्यांक ताची खबर ती सांगूंक लागली. आनी देवाचे समोती प्रमाणे करचें आसलें तितलेंय केल्या उपरांत ती गालिल्यांत आपल्या नाजारेत नगरांत परत गेली. भुरगो जाणवायेन बरोवन गोठायेन वाडत वेतालो. देवाची मोजत ताचेर आसली. जेजू क्रिस्ताचे शिव वर्तमान हे. वखाणी तुका क्रिस्ता. भयणी भावांनो, आयच्या शुभ वर्तमानांतली निमाणी उतरां आमी आयकल्यांत. भुरगो जाणवायेन बरोवन गोठायेन वाडत वेतालो आनी देवाची मोजत ताचेर आसली. सुपुल्लो जेजू वाडटालो. ग्रोथ इज अ सायन ऑफ लायफ. जें कितें जिवें आसा तें वाडटा. तें मागीर एक झाड जावं, तें मागीर एक मनजात जावं, वो मनीस जावं, आमी वाडटा. सो ग्रोथ इज द सायन ऑफ लायफ. जिवीत आसा देखून ती वस्त तें जिवाळ जाता, वाडटा. पूण आमी उलयता मनशाची वाड. मनीस वाडटा. आज आमचो भाव ग्रेड 21 years, आमची सिस्टर साबिना, आमी वाडटा. वर्सांनी वाडटा. फिजिकल ग्रोथ वर्सांनी वाडटात आमी. हें सैमीच दिश्टी पडटा आमकां. 1600 वर्सांची आसेरिया कुळाची फानुएलाची धूव ती वाडली. आपल्या घोवा बरोबर जियेली 84 years जाणटी जाल्ली, ती वाडली. वी आर नॉट टॉकिंग ओन्ली ऑफ फिजिकल ग्रोथ. वर्सांचेरूच जाय. आनी कसलो ग्रोथ आसा आमी पळयता. जेजू कसलो ग्रोथ आसा. मनाचो ग्रोथ, इंटलेक्च्युअल ग्रोथ. आमी वाडटा, शिकता. आमी जायतें कितें शिकता. जाणार जाता. जाणवायेन वाडलो जेजू नाजरेंताक. आनीक कुरपेन वाडलो. देवाची मोजत ताचे थंय आसली. आमकां हे तिनूय गरजेची भाव भयणींनो. मायंड, फिजिकल आनी स्पिरिच्युअल ग्रोथ. आनी तिनूय बराबर वेतात. तितले एकूच आहा जाल्यार सारकें जायना. म्हणटच तिनूय बाजूनी आमची वाड जावंक जाय. वाड जावंक जाय पिरायेन, वर्सांनी, जाणवायेन आनी देव कृपेन. आनी वाड
जेजूची जाली ही वाड आमचीय जावंक जाय. नाजाल्यार आमचो भाग्योन जिवांव आपले चिटीन म्हणटा ते भाशेन कितें तरी वांकडें जाल्यार तो म्हणटा संवसाराचो आनी संवसाराच्या वस्तूंचो मोग करूं नाकात. वन सायडेड जाता आमचें जिवीत. गिरेस्कायेची बोडाय, दोळ्यांची आशा, कुडीची वणावण, संवसारी वस्तू आनी संवसाराची वस्तू 2 दिसांच्यो 2 दिसांनी नाच जातात. आनी मनीस देवाची खुशी पाळटा, तिनूय बाजूनी वाडटा. तो देवा आनी मनशां नदरे मुखार वाडत वता. आज आमची एकल्याची हे तिनूय बाजूनी वाड जावंक गरजेची. आनी हे भाशेन आमी वाडल्या जाल्यार देवाची कृपा आमचे सगळे जिवी आसतली आनी आमकां अनुभव मेळटली. जें मेळ्ळें आमची आन्न ही भाकणारी न्ही. एक फांकी बरयणार म्हणटा, For one, the most beautiful moment on earth is in old people. The most beautiful moment on earth is in old people. They are my human sunsets. जाणटी जाताना तो म्हणटा म्हाका सगळ्यान सोबीत कुशालकाय जेन्ना मनीस जाणटी जातात. बिकॉज फॉर मी दे आर माय ह्युमन सनसेट्स. द विडो आना इज अ ह्युमन सनसेट. जाणटे पिरायेर पावल्ली. सनसेट केन्ना देंवत वता आनी काडूंक जाता. आमी ताका सनसेट म्हणटा. सुर्या पडटा. जाणटी मनशां तांच्या जिवितांत सुर्या पडटा. पूण सोबीत काळ, सोबीत पिराय. Anna never stopped praying. Anna never stopped worshipping. Anna never stopped trusting. मागणी करपाचें, देवाक वाखाणपाचें, देवाचें वंदन करपाचें, देवाचेर पातयेवपाचें तिणें सोडूंक ना. आनी कितें केलें देवान? God rewarded her to see the Messiah. इतलो काळ आशिताले त्या मेसियेसाक, त्या देवाच्या पुताक पळोवंक तिका देवान भाग दिलें. आनी तोच बरयणार बाबा मडिनो म्हणटा, एज इज अ मॅटर ऑफ मायंड. गुड मनान धरुया. एज इज अ मॅटर ऑफ मायंड. इफ वी डोंट मायंड इट डजंट मॅटर. भोव करून आमची जाणटी भाव भयणांक हें चिंतप मनान धरुया. एज इज अ मॅटर ऑफ मायंड. इफ वी डोंट मायंड इट डजंट मॅटर. आमी पिरायेन जाणटी जाता तेन्ना पर्यंत आमची वाड आसूंक जाय. वाडप कृपेन, वाडप जाणवायेन आनी वाडटा आमी आमचे पिरायेन. ही तिनूय करता आसतना देवाची मोजत आमचे सगळे आसूं. आनी भोव करून आमची जाणटी आसात ते आमच्या भाव भयणांची मोगान याद करूं आनी तांकां कुडीयत मेळची, भलायकी फावो जावं. ही बाकणारी आन्न हेचे विनवणेन बापाक आमची प्रार्थना उबारुया. भेटवणीक आमी गायन गावया. सर्वेस्परा देवा. C32, पान 42, C32, पेज 42. सर्वेस्परा देवा स्वीकारतो हे देणे या सोऱ्या उड्याचे इमेज
भयणी भावनो, ही आमची बॅच सोर पदवेदार देव बापाक मानता तसली जाल्यार पुरो म्हूण मागुया. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेन आमच्या आनी पवित्र सभेच्या आदावा सर्वेस्वर मानून घेवन सर्वेश्वरा, तुजी पोरजा भेटयता ती देणी आज दोयेन मानून घे. तुजें दैवीक जिवीत आमकां दिवंक सोदताय म्हूण आमी बावडटान आनी भोगतीन सोत मानता. तुवें घडलेले हे संस्कारा उदेशी ते आमकां भरपूर मेळूं म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्वराताय बातला. सर्वेश्वराक आमचे देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेश्वरा पवित्र बापा, सोर पदवीदार आनी शास्त्राचे देवा, सोर्बुकाळे आनी सोर्बताय, आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमचेच फायद्याचो. तुजो अनंत शब्द मनीस जालो आनी आमच्या गिन्यानाच्या किरकोळ दोळ्या मुखार तुजे मोहिमेचो प्रकाश फांकलो. मनशा रुपान दिसते देवाक उडकून आतां ना दिसते वस्तूंच्या मोगान पेटून वचूं आमची काळजां. देखून सर्गीच्या देवदूतां बरोबर सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. बापा, खरोच पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेळचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन पासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच परी जेवण जातूच ताणें कांस घेतली. तुका नव्यान दिन बसलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियात, म्हज्या रोगताची कास. नवे आनी सासणीक करोराचें रगत पातकेंचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वालोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबडतेचो गुडपूर गुटुया. जेजू मेलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी प्रजिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी अजिविताचो उंडो आनी सर्वणीची काल सुकार समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केली देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोणी बापा, सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो परवांचो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावां भयणीची काकलूत कर.
तांकां आनी तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरसळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची वेदी भोंवतून एकठांय जाल्ल्यांची ही पवित्र मिसाचे भेटेंत आपल्या घरांनी रावून वांटो घेतल्यांची दया कर म्हण आमी मागता. अंकवार मारी देवाचे माये सांगाती तिच्या पोती भाग्योंत झुजे भाग्योंत धरून दिता. आमचो आस्कारी भाग्योंत मिंगेल आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भोगतां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बाप्पा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणान आमेन. भावमडीनो देवान आमकां जिवीत दिलां आनी जिविताची वाड सगळे तरेनी करूंक आमचेर दवरलेलें आसा. आमी कुडीन वाडटा जाणवायेन वाडूंक कुरपेन वाडूंक गरज आनी कुरपेन वाडूंक जेजू आमकां आपल्या जेवणान पोसता. देवाच्या संबंदान मजबूत जावंक आमकां ही मिसाची भेट एकदम गरजेची. म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता तो म्हजे सवे रावता आनी हांव ताचे सवे रावता. जेजू लागीं आमचे संबंद आमी वाडटले जाल्यार उर्बेन भक्तीपणान मिसांत वांटो घेवंक देवाच्या उतराच्या उजवाडान आमचें क्रिस्ती जिवीत वाडोवंक आनी फुलोवंक जेजूनच शिकयलेल्या मागण्यांतल्यान आतां बापाक उलो मारुया. आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां तुजी अशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पळोवन दिवं नाका. सर्वेश्वरा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितांत तुजी सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वुंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो शानूत रेखता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्वाखंतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या दोन मुतांक म्हळी तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूं तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येता राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक जेजूची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं. कुशालकायेन एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काटिले वस्तो जेजू नाजरेताक जाणवायेन पिरायेन आनी कुरपेन वाडलो. तो आमकां आपल्या जेवणान पोसता. आमची पिराय पडनासतना थांबनासतना आमी कुरपेन आनी जाणवायेन वाडत वचूं. जेजूच्या जेवणांत वांटो घेतली आमी सुभागी.
जेजूक आमच्या काळजांनी शेवताना गावया देव जाता मनशाचे काण. D7 पान 50. D7 पेज 50. Ready? 1, 2, 3, 4. Zata bunciace ca Limpolo unearuga Tane vane bukerea Biundile damena Taco majbu Mitne načilo Taco majbu Mitne načilo Taco majbu Mitne načilo Taco mitne našilo, taco majbu, mitne našilo, taco majbu, mitne našilo, taco majbu, mitne našilo, taco mitne našilo. Angolja turbo krestan, Sangati dunia zakran, Ekachoran bosoili, Sobi burhine vachi, Taco majmo, mitme našilo, Taco majmo, mitme našilo, Taco majmo, mitme našilo, Taco mitme našilo, Taco majmo, mitme našilo, Taco majmo, mitme našilo, Taco majmo, mitme našilo, Taco mitme našilo. प्रार्थना. देव आमचे बापा, हे तुझे संस्कारांत वांटो दिवन तूंच आमकां एकवटाय. तुलो संसार हो संस्कार आमचे काळजांनी सुफोळ जावं आनी अशें तुजें देणें घेवंक हेंच देणें आमकां आयती करूं म्हूण आमी मागता तुजे पुता जेजूचे नांवी. आमेन. भाव भयणीनो, फाल्यां आमचे कॅलेंडर इयर वर्साचो निमाणो दीस 31 डिसेंबराचे एकदम गरजेचें आमी देवाक दिन वासो. हें वरोस खूब उचांबडायन भरलेलें जालें. जायत्यांचे सिरविसो गेलो. जायतो लोक हे भिरांकूळ मोन्नादीक पिडेंतल्यान नांत जालो. जायतीं जाणां हॉस्पिटलांत गेल्लीं परत घरा पावूंक ना. जायत्यांक आपले फामिलीक पळोवंक मेळूंक ना हे पिडेक लागून. आमी देवाक दिन भासुया. बो करून फाल्यां आमी एकठांय जातले. हांव फाल्यां 2 मिसां दवरल्यान 7:30 आनी 8:30 जाता तितलीं जाणां आमी एकठांय जावया आनी जेजूचे जेवणांत वांटो घेवन देवाक दिन वासुया ह्या वर्साच्या निमाण्या दिसाक. तशेंच मोदयांनी मीस आसतलें 11 ते 12 पवित्र और
आनीक 12 वरांचेर मोदयान रातीचें मीस. तशेंच सकाळीं मिसान दवरल्यांत आमी. पयलें मीस 6:30, दुसरें 8, तिसरें 9:15 इंग्लीश भाशेन. मागीर 10:30 वरांचेर आमच्या संदेशकारांक, आमच्या युकरिस्टीक मिनिस्टर्स आहात तांकां आनी हेरांकूय तांच्यांनी वांटो घेवं येता. उपकार करून नव्या वर्साक देवाक दिन वासूंक आनी हें नवें वर्स आमकां बरें जावं, ही पिडा आमचे वेली पयस जावं, खेरीत भाशेन आमी मागूया. तशेंच सांजे 5:30 वरांचेर आनीक एक मीस आसतलें. भाव भयणीनो, मिसाच्या बलिदानांतल्यान अदीक जिवितांत मजबूत जावंक, जाणवायेन पिरायेन कुरपेन वाडूंक आमकां सोयीक मेळूं. हेच मनान तुमकां सगल्यांक हो सोयीक घेवन आमी देव बरें करूं म्हणटा. पातकूर, हांव, ब्रादर सगळे तुमचे सहकारा बसत. काल आनी पयर आमी आमच्या गांवच्या सगळ्या जाणट्या भाव भयणींक, पिडींत आसलेल्यांक, बाजीर आसलेल्यांक भेट करून कुमिन्यांव दिले. आनी हें करूंक तुमी जायत्यांनी आमकां तेंको दिलो. सगल्यांक आमी चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा. 10 जानेराचे आमचे युकरिस्टीक मिनिस्टर्स आमचे जाणट्यांक, पिडींत आसल्यांक घराघरांनी कुमन्यांव दितले. परतून उपकार करून फॉर्मां भरूंक ना जाल्यार आपआपले फॉर्म भरून हे युकरिस्टीक मिनिस्टरांक तुमचेशी येवंक सोयीक दिवचो. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमची सवे आसूं. आनी सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. कुशाल जिवीत जिवंक वचून यात. क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. सायबीण मायचे नवेन आमी करुया. भोवभाग्यवान मारी, तूं आमचो सदां कालचो आदार, तूं आमचो आसरो आनी तूं आमचो बरवंसो. आज आमी तुका भेट करूंक आयल्या. तुवें आमकां सोडून दिल्ल्या सोर उपकारां खातीर आमी देवाक आर्गां दिता. आदाराची माये, आमी तुजो मोग करता. आमचो मोग दाखोवच्याक तुजी सेवा सदांच करतले. दुसऱ्यांकूय तुजे थंय ओडून हाडूंक शक्ती भितर सर्व आमी करतले म्हूण भास दिता. पदवीदार माये, आमकां हे उपकार जोडून दी. ताळण्याचेर जैत व्हरून गोठाय. जेजू क्रिस्ताचो संपूर्ण मोग, एक पवित्र मरण आनी तुज्या पुता सवें सासणाचें जिवीत. सदां काल आदार दितले माये, आमचे बसत विनोदी कर. येसुमिया जेजू क्रिस्ता, तुजे माय मारीच्या एकाच उतरान गालिल्याच्या काना नगरांत उदक आसलें तें दाकासोऱ्यान तुवें बदल्लें. तुजे मायेच्या आसऱ्या काल आमी हांगा जमा जाल्या. आमची मागणी तिचे उद्देशी आयकून घे आनी आमचे उपकार मानून घे. आमेन. इयादाराचे माये, आमी तुका उलो मारता. जिव्यांक सांबाळ, मोरतोल्यांक पाव. ताळणेंत आमकां थिराय. आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत आमकां कोर गोवाय. दिसपट्ट्या गरजांनी मागणी. इयादाराचे माये, व्हडा विस्वासान आमी तुजे मुखार आयल्या. आमच्या दिसपट्ट्या जिविताच्या गरजांनी तुजो आदार आमी लालयोन मागता.
कश्ट दुख हुस्के खोती विघ्न संकश्ट ही आमचेर निर्भाग हाडटले खुरीस ह्या अडचण्यांनी आमची दोयीन जतन कर तुज्या पुताच्याच कश्टांक आमचें मन एकठांवन मोगान आनी सोस्तिकायेन सगळें सोसूंक आदार दी बाबा त्यांची मागणी आमचे पाप साहेबाक बीश साहेबाक सरकारी राजकारभाऱ्यांक जाणवाय आनी शाणेपण दी म्हूण आमी मागता येसुमिया आमचे माय उदेशी आमकां आयक सोमेस मनीस भाव भाव कशे एकचारांत आनी धर्मीक एकवटान जी अशें कोर म्हूण आमी मागता येसुमिया आमचे माय उदेशी आमकां आयक सगळ्यांनी आमी पवित्र आत्म्याचे सुचोवणी प्रमाणे आपलो बेस विचून काडल्यार पुरो म्हूण मागता येसुमिया आमचे माय उदेशी आमकां आयक सोमेस मेलेल्या सोमेस बावर्थांच्या आत्म्याक सासणाचो विसव दी म्हूण मागता येसुमिया आमचे माय उदेशी आमकां आयक सोमेस मनशांनी तुज्या स्वताचो उजवाड पळयचो आनी तुज्या मोगाची ऊब बोगिशी कोर म्हूण आमी मागता येसुमिया आमचे माय उदेशी आमकां आयक आतां आमच्या मनांतल्यान आमच्यो काशा गरजो आमच्या आदाराची माय थंय घालुया हे वर्स संपत येता हे वर्सा खातीर ताका तिचे मजतीन देवाक दिन वासुया नवें वर्स आमकां बरें जावंक सगळे भिरांतींतली आखंतांतली आमकां निवार म्हूण मागुया Mari Puricita, tu corpa inchadoriati, sasodana rachemai, oream kapoyalagi, tu chevenge paro बावरतेचे मागणी ही आदराची माय तू गिरेस तशी उदार उदार देवाची सोर्वदेनी तुमकां वांटाय आम्हा भुरग्यांची तूं राखण कर क्रिस्ता थावन तूं आमच्या पातकांचे बोगसणे आनी आमचें तारण सोडून आदार दी एकूच आमी भियेता काडण्याच्या वेळार तुका उलो मारून कुसकोन निर्भागी बाळां जायत म्हूण जेजूचो मोग सदांच शेवट पर्यंत जियो आनी आयत्या मनान पेल्याची सेवा चाकरी करूंक तूं आमकां आदार दी हे आदाराची माये आतां आमी सर्वय समय आनी काळाचे क्रिस्तांवांक एकवटून मारेची स्तुती करुया आनी तिच्या शक्तिवंत शरणा काला जियोंक आमकांच ओपून दिवया नमान मारे कृपेन वरले सर्वेस्पोताचे थायेंसा उस्त्रियामध्ये तू सदैव आनी सदैव तुजो पुत जेजू भुरग्याती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन आमचे पासत विनंती कोरे देवाचे भाग्यवंत माये क्रिस्ताच्या बासावणी आमकां फावो जावच्याक प्रार्थना सुम्या जेजू क्रिस्ता तुझे मायक तुवें मारीक तुजे मायक आमची आवय करून दिली सदांच तुवें आमकां आदार दिवं आमी तुजे लागीं मागता आमकां जे काळ जनतावन तुज्या आवयचो आदार सोदता तुजे सोडवणीचो फळ सासणाच्या सासणाक भोगूंक दी आमेन पिळेवंतांक आशिर्वाद येसुम्या कुडीच्या असोक्तायेन कोश्टवतल्या तुज्या चाकरांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुवें रोसलेल्या आत्म्याक ऊब दिवन जीव बरीत कर अशें कोश्टां वरवीं नितळ जावन बेगीनच तुजे दयेन बोलाकी जोडच्याक क्रिस्त आमचे सुम्या वरवीं आमेन आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त तुमच्या संगताक आसूं तुमकां राखच्याक तुमचे सवे आसूं तुमकां सांबाळच्याक तुमचे फाटल्यान आसूं तुमची राखण करच्याक तो तुमचे वयर आसूं तुमचेर आशिर्वाद घालच्याक बापाचे आनी पुताचे
आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमेन. शेवटाचे गायन गाऊया. T21 पान 213, T21 पेज 213. Zogadamci adaritu Sogliam amkado sabaru Besaga gedur koraber Sunkoshtakli soda niva Besaga gedur koraber Sunkoshtakli niva Pepe suku saibini Ami tuci oskopugi Gotari ke mai anga Tuja dirang sambat soda Pepe suku saibini Ami tuci oskopugi Gotari ke mai anga Tuja dirang